भयणीनो आनी भावनो, सदांच हांवें तुमकां जेजूची उतरां ही तुमचे थापलेली आसा एके वतीन. दिसाच्या दिसा हांव तुमकां तेंच सांगता, म्हजे सोवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून रावतां. हें देवान घडोवन हाडलेलें आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी खरेपणी ताच्या एकवटान ताच्या मोगान आमी जियेता. काल आमी आयकल्ले फकत एकल्यान अशें येवजिलें की तो त्या एकवटान रावचो ना म्हणून. आमी तेच भाशेन खूब फाटीं येवजिता ताचे बरोबर एकवटान रावना जावच्याक आनी तेन्ना आमचें गोरठाण जाता. पूण जितली आमी ताका एकवटान रावता तितलो तो आमचे सवे वावता. पयले वाचपान आमी पळयलां त्या प्रमाणे वय पावलू जेजूक एकवटोन आपलो सगलो वावर करता आनी ताका लागून ताका सगळी गोठाय जेजू दिता आनी जेजू ताका शिकयता कितें करूंक जाय कितें म्हणूंक जाय पळय तें सगलें. ते भाशेन ते घडोवन येवच्याक आमी ताच्या एकवटान रावया आनी तोय आमकां सगलें भितरल्यान शिकयतलो. तर ह्या वेळार आमचे हात अशें वटेन जोडून थोडो वेळ आमी जेजूच्या एकवटान सारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता, ताका एकवटान आमी रावया. आनी आमचें जिवीत सगळें जाता आनी सगळीं आमचीं इंतेसां आसा तितलीं देवा बापाक ओपून दिवया.